our laws shall always be founded and continue to be founded on the principles of justice. संविधान राखात म्हूण सीए आनी ताचे बरोबर एनआरपी आनी एनपीआर आडूय देशभर चर्चेची मोहीम. गोंय धरून देशभर चर्च सीए, एनआरसी, एनपीआर आड एक्टिविस्ट. मात संविधान राखात म्हूण पणजे आझाद मैदानाचेर हाडिल्ले हे रॅलीक अशोक चक्र आशिल्लो तिरंगो उलटो, पांचवो वयर भगवो सकयल. हे पळयात हे संविधानीक रॅलीचे चित्र. तातूंत चर्च आनी राजकीय पक्षांचे आमदार, फुडारी, एक्टिविस्ट धरून सगळे सामील. अशोक चक्र आशिल्लो तिरंगो उलटो लावप, धरप वा प्रदर्शीत करप ही खर गुन्यांवकारी गजाल. मात 5 दीस जाले पुलिसांच्या राज्याक अजून कांयच खबर ना. गोवा सुरक्षा मंच म्हणटा सीए आड वावुरपी लोक बंदी घाल्ल्या आतंकवादी सिमी संघटनेचे पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियाच्या नांवान वावुरतात. बांगलादेशी घुसखोरांक चर्चीन ऑफिशियल प्लॅटफॉर्म दिला. सिमी नावाची संघटना जी आशिल्ली टेररिस्ट एक्टिविटींनी भाग घेतल्यामुळे त्या सिमीचेर केंद्र सरकारान बंदी हाडलेली आसा. त्यामुळे सिमीचे सगळे कार्यकर्ते आता पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया म्हणून वावरतात. त्यामुळे पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियाचेर बंदी हाडची अशें गोवा सुरक्षा मंचाची मागणी आसा. पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियाचेर बंदी हाडची आणि चर्चीचे तांचे कडेन साटेलोटे जे चल्ल्या हे एक तर चर्चीन बंद दवरचे, नाजाल्यार एकूण सर्वसाधारण समाजाच्या रक्षणा खातीर आमकां फुडें सरचें पडटलें अशें म्हाका दिसता. आणि कालच्या सभेक 90% आर्च बिशपान कॉल दिलो लोकांक सीए विरुद्ध जमपाक आणि 90% मुस्लिमांनी ताका पाठिंबो दिलो. मुस्लिम भावांच्या बद्दल आमचें म्हणणें ना, तांकां मिसलीड केलें वता, एका विशिश्ट ध्येयान मिसलीड केलें वता. एक डायरेक्शन हांगा आसा, तें पॉलिटिकल डायरेक्शन आसा अशें आमकां दिसता. आणि म्हणून काल जे 90% मुस्लिम्स आशिल्ले बुरखे घातलेले आमी केन्ना गोंयान पळयले काय म्हणून मुसलमान बायलां आमची, पण कालच्या जे मुस्लिम आशिल्ले तातूंत मोठ्या प्रमाणाचेर गोंया भायले मुसलमान आशिल्ले. हे गोंया भायले मुसलमान आनी बांगलादेशी आशिल्ले अशें आमचे सोर्सीस आमकां रिवील करतात की हांगा बांगलादेशी घुसखोर हांगाय आसात, गोंयान मोठ्या प्रमाणान आसा. आणि काल ऑफिशियल प्लॅटफॉर्म तांकां चर्चीन मेळून दिल्लो आसा आणि ताच्या फाटल्यान पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया आसा. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.